बाबाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो निकोल तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणी, आयज सगळ्यांक आमकां एक व्हड खुशालकायेचो दीस. कित्याक आयज आमचे फिरगोजेक आमची 18 सुटुंबी भुरगीं पयलेच फावट जेजूक आपल्या काळजांत घेवन आंवडेतात. आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा जेजू आमच्या काळजांत यो आनी सदांच आमचे थंय राव. आमी जेजूचे कृपेन आनी जिवान वाडून आमकां जेजूचो सांगात जाय. म्हणटोच आमी निसाची भेटेन वांटून घेवन जेजूक आमच्या काळजांत शेवून ताका आमच्या जिविताचो सांगाती करून ताचेच बरोबर आमची पावाताची यात्रा चलून आमी वावरूंक जाय. जेजू सवय आमी वाडून जेजूचोच आमकां सांगात आनी आदार जाय. तर जेजू सारकी सदांच रांदली हालती आनी देवाचे भावात दवरतली आमी भुरगीं जावन हे मिसाच्या बलिदानात आमकां कृपा आनी बळ मागूया. मोगाळ बाबाबडिनो आनी मोगाळ आपुरकायेच्या भुरग्यांक आयज तुमकां सगळ्यांक खुशालकायेचो दीस. पयलेच फावटी जेजू तुमच्या काळजांनी तुमी घेतल्यात. जेजू तुमचे भशेन ल्हान भुरगो आसलो. आपल्या घरांत मारिये आनी जुजे बरोबर तुमचे भशेन तो वाडलो. आनी आमकां पवित्र पुस्तक बायबल सांगता तो आंगुटीन जाणवायेन आनी कृपेन वाडलो. आयज सगळ्यांची आमची मागणी तुमचे पासत तुमी तशीच जेजू भाशेन आंगुटीन जाणवायेन आनी कृपेन bodily structure, stature, in wisdom and in grace. तुम्ही वाढून आमची मागणी आयज दिवसाची भेटावणी करतना आमी पात केली घेवया आनी सगळ्या आमच्या पात्रांचे त्या वेळार वखदां दिवया. पवित्र बरोब्याचे चित्र. मारिया आनी जुजे आपल्या पुताक भावट्टान वाडून सदांच भारी बावली. आमी आवय बापूय कशी कांय फावटी ह्या पवित्र बरोब्याची देख आमच्या भुरग्यांक दिवन आनी भावट्टान तांकां वाडून चुकलां. आमकां भगवत सायबाक सोमिया काकुटकर. पवित्र पुस्तक आमकां देवाच्या मोगाची खबर सांगता. जायते फावटी देवाच्या उतराची रूच आमच्या जिवितांत आमी अनुभवूंक ना. आमचो चडसो वेळ आमी मोबायलार घालता आनी देवाच्या उतराक वेळ दिवचे सुवातेर संवसारीक वस्तूंक अदीक वेळ दिला. आमकां बोस क्रिस्ताक दुतोनीचे पुस्तक. एक संदेशकार कशें म्हजी जबाबदारी आसली
भुरग्यांक भावांतर वाडयो. पूण कांय फावटी ही म्हजी जबाबदारी हांवें बरे तरेन वाडोवंक ना. आमकां बोगोस सोमया काकुटकर सोड गोपिनाथ देव आमची काकूत करून आणि आमची आत्मा बसून आमकां सासणाच्या जिविताक लागू. Prapriya, सोर्वेश्वर आमच्या देवा, सगळ्या मोगाची वचन करून आणि बाबार्थ आमकां शिकयता त्या प्रमाणे सगळ्या मनशांचो मोग करून आमकां फावो कर. आमच्या सोन्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे समेत पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राखून चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. Jeremiah प्रवाद्याच्या पुस्तकावयले वाचन. दुसऱ्याच्या दिसांनी सर्वेस्पराचे उतर म्हज्या कानार अशें सांगलें. तुसवें तुका आकाशचे आनी हांवें तुका सोडलो. तूं जल्मचे आनी हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रांत आनी प्रवादी जावन हांवें तुका नेमला. तो राजा काम करून आयचो आनी तुका हांवें फर्मायला हें सगळें तांकां बरें करून तांचे कुडीर कामतो लागता जाल्यार हांव तुका तांचे मुखार कामतो सर
घेवन पावलो गोरिस्तारान बरयलेली पयले चिटी वेले वाचप बाबा वळिलो मोग म्हणल्यार सोंसणीक आनी दया मोग बसता थंय नाटकायना पडायना आनी गर्व ना मोग माणसुकेची शीम उतरना आपलो आदाव सोडिना राग दवरिना वायट घातला ते मनान दवरिना दुसरेचे वायटाक मोग खुशाल जायना पूण स्वताक खुशाल जाता मोग सगळें भोगसून सगळें सत मानून सगळ्यांचो बरोसो धरून सगळें सोसूंक तयार आसा देवाचो संदेश दिवचे देणे सोदतले आठवो पासो उलोवचे देणे नकोच जातले विधेचे देणे सोंपतले पूण मोग कधीच सरना कित्याक विधेचे देणे आनी देवाचो संदेश दिवचे देणे ओपून पूण सोपून ते येतूच सगळें ओपून ते नाच जातले हांव भुरगो आसलो तेन्ना भुरग्या भाशेन उलयतालो भुरग्या भाशेन वागतालो भुरग्या भाशेन चिंततालो पूण एकदां जाणटो जातूच भुरग्यापणावेली वस्तू हांवें पाठ केली आतां आमी आरशांतल्यान कशी गोर गोर कितें पळयता पूण मागीर रूप रूप पळयतले आतां म्हाका वळख आसा ती वद्दी करी मागीर देव म्हाका वळखता तसो हांव ताका वळखतलो आतां ही तिनूच आसात बावाट वरवसो आनी मोग पूण हाचे मदें उरतो तो मोग देवाचे उतर जुदेवाच्या देवस्थानात जेजून सांगून सुरू केले तुम्ही आतांच आयकले हे शास्त्रलिखीत आयज बरें जालें आनी सगळीं ताका शाबासकी दिताली आनी ताच्या कानांतली भायर सरकारान ती मानकुली उतरां आयकून अजाप जाता आनी ताणें म्हणलें हो झुजेचो पूत न्हय आनी ताणें तांकां जाप दिली वय जा तुका तूंच बरो कर ही मुन्नी दुबाबीपणी म्हाका लायतल्या आनी म्हणटल्यात काफरनामांत तुवें जायतें केलां म्हूण आमी आयकलां तें हांगाय तुज्या खाशा गांवांत त्या फुडें ताणें म्हणलें हांव तुमकां खरेंच सांगतां खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या खाशा गांवांत मान मेळ्ळोसो ना आनीक एक सोब तुमकां सांगता एलिजाच्या काळांत
3 वर्सां आणि 6 म्हयने चोर कापून आख्या गांवांत नोटबूक पडलो. तेन्ना इस्रायलांत जायत्यो विधवा आसल्यो. पूण सिदोन मुल्कांतल्या सारेप्ता नगरांतले विधवेक काडून तांतले एकले सोडून एलिशाक धाडून दिलो. तशेंच एलिसे प्रवाद्याच्या काळांत जायते कोठार आसा. पूण सिरियाच्या नामानाक काडून तांतलो एकलोय नितळून जालो. आनी हें आयकून देवस्थानांत आसली तितली इडली आनी म्हणून ताणें ताका शारा भायर काडलो. ताचें शार बांदपालें आसा त्या बांगल्याच्या माथ्यार ताका सगळा शेवटून व्हरून थंय पर्यंत ती ताका घेवन गेली. पूण सारको तांचे मदल्यान चोरून तो आपले वाटेन गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें Dear children, you all look marvelous with your white dresses. Today, what is that? I used to be so many kushal, right? So many kushal to me. तुमची आवय बापूय बाबा भयणां तुमच्या सगळ्यांक आसा. आयज ती कुशाल तुमकां पळोवन आवय बापूय तुमची सोयरी दायरी गॉड पॅरंट्स सगळीं आमी सगळीं कुशाल. आयज देव संदेश करा तुमी कुशाल. आमची कॉयर आसा आनी बरी प्रॅक्टीस करून तुमच्या बरोबर दिसाक गायन करून तुमी कुशाल. आमचे बरोबर फादर सावियो फादर आग्रेल आसा. तुमचो मोग करता म्हणून तेवूय आमकां सोडयता. आयच्या दिसाचो उगडास धरपाक सदांच उगडास करपाक आमचे मदीं आमचे फोटोग्राफर्स आसा. एंथनी विडियोग्राफी करता. सगळ्यांक जाय मदींच आयज तुमचो उगडासाचो जावं. आनी हेका लागून हो दीस आयज तुमचो बरो जावन आमी सगळीं बरी मेमरीज स्वीट मेमरीज उरपाक आयच्या दिसा सगळीं आमी हांगासर एकठांय जाल्या. They want you to remember this day forever. I am also proud of each of you. Although some of you will be a little nervous, that we are excited because you are receiving Jesus for the first time. पयलेच फावटी जेजू तुमच्या काळजांनी तुमी घेता. कित्याक तुमी कुशाल? हो दीस कित्याक तुमी सेलेब्रेट करता? एकदां एक राजा आसलो, फ्रेंच राजा. ताचें नांव नापोलियन बोनापार्ट. ताणें जायते युरोपाचे देश जिखलेले आनी आख्खो संवसार जिखून ताका खुशी आसा. ताचे लागीं कोणें एक दीस विचारलें, तुका सगळ्या दिसां मदीं खंयचो उदीक दीस म्हत्वाचो? आनी जायते जाणां रावताले तो म्हणटलो म्हणून की जेन्ना आपूण राजा जालो, आपणाच्या माथ्यार हो कुळो घातलो, तो दीस व्हडलो अशें म्हणटलो म्हणून द कॉरोनेशन ऑफ द एम्परर. ताणें तशें म्हणूंक ना. हो कांय जाणां अशें रावताले की तो म्हणटलो आपलो लग्न जालो, काजार जालो, तो दीस सगळ्यांक व्हडलो जातालो. अशेंय ताणें म्हणूंक ना. थोडीं जाण रावतालीं तो देश जिखलो,
हो दीस व्हडांतलो व्हड म्हणटलो अशें म्हणना पूण ह्या राजान कितें म्हणलें ज्या दिसा हांवें पयलेच फावटी कोंबल्याव घेतलो जेजून म्हज्या काळजान घेतलो तो दीस व्हडांतल्यान व्हड जालो आनी हेका लागून आयज तुमकांय हो दीस व्हडांतलो व्हड कित्याक तुमी पयलेच फावटी जेजून घेता जायते आमचे मदें सेलिब्रिटीज आसात थोडे फावटी खेळपी फुटबॉलर्स थोडे फिल्म एक्टर्स हे भाशेन व्हड व्हड सेलिब्रिटीज आसतात पूण सगळ्या व्हड सेलिब्रिटी आयज तुमकां असलो बारीक न्हय पूण जेजू जो आमचो देव आनी सर्वोंडार इज अ गॉड एंड सेवियर हो तुमच्या काळजान येता तो तुमच्या काळजान सदांच रावून घेता आनी हो जेजू तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरून तो रावता म्हणटच मोगाळ भुरग्यानो आयज हो समारोह हे सेलिब्रेशन धाकटें कशें न्हय हो जेजू काळजान घेता कित्याक लागून तुमच्या काळजान रावन तुमचेर आशिर्वाद घालता ही वॉन्ट टू ब्लेस यू हो जेजू तुमच्या काळजान येता तुमकां राखून टू प्रोटेक्ट यू हो जेजू तुमच्या काळजान येता तुमकां वाट दाखोवन टू गायड यू हो जेजू तुमकां आयज खुशालकाय व्हरता आनी हाका लागून हो समारोह आमी करता हे सेलिब्रेशन पूण अशें जाल्यार जायतीं वर्सां फाटीं 100 years more than 100 years or 100 years अशेंच एक ल्हान भुरगें आसलें फ्रेंच ते फ्रांसाचे ते पयल्याच दिसा आपलो कोंबयां घेवन फुडें आयले तेन्ना आनी जायती तयारी केली जे भाशेन तुमच्या आवय बापाय कॅटेकिस्तांनी तुमची तयारी केल्या ते भाशेन ताणें जायती तयारी केली शी वॉज लॉंगिंग टू मीट जीजस टू रिसीव जीजस इन हर हार्ट आनी अशें आसतना ते आपले फिलिंग्स आपले भितरले भावना ते अशें म्हणटा I felt that I was loved. I said to Jesus, I love you and give myself to you forever. परत ऐका ना I felt that I was loved. I said to Jesus, I love you and give myself to you forever. म्हाका दिसलें जेजू खऱ्यांनीच म्हजो मोग करता आनी हांवें जेजूक म्हणलें हांव तुजो मोग करता आनी हांव म्हाकाच तुका सदांच दिता आनी ताणें फुडें म्हणलें जीजस I was no longer true आनी खुशीन नाचली Jesus and I were no longer true. I had vanished in him as a drop of water vanishes in the ocean. जे भाशेन उदकाचो तेंबो समुद्रान मिसळ जाता आनी एक जाता हे भाशेन जेजू म्हाज्या काळजान येतोच हांवूच एके भाशेन जेजून बदललो काय बरी उतरां ताणें आपली खुशी वाडली हे भुरगे कोण म्हणटा उपरांत ते भाग्यवान जाले सेंट ट्रिजा ऑफ लिसियस सेंट ट्रिजा ऑफ लिसियस आनी हे भुरगे भाग्यवान कशें जिवन ते म्हणटाले जितले फावटी हांव जेजू घेता तितले फावटी हांव जाणा आसलें जेजू म्हज्या काळजान येता जेजू म्हाजो मोग करता म्हणटच बावडी नमोदी करून भुरग्यांना हे फिलिंग्स तुमकांय भितर आसूं जाय You should know that every time you receive Jesus, that Jesus loves you. जेजू तुमचो मोग करता आतां आनी एक क्वेश्चन तुमकां तुमी जेजू घेवंक येता की तुमच्या काळजान ते जेजू कसो घेता आमी तर फाटलीतून ते फुडें जाल्यार ताका कसलोच वास येना ताका तर आमी हात लायले जाल्यार ते फाटलीतून जेजू म्हणून दिसना ताका आमी टेस्ट केले जाल्यार तो जेजू आमकां लागना जाल्यार जेजू कसो आमी काळजान घेता हाचो आन्सर जेजूनच आमकां दिला जेजू कितें म्हणटा हांगासर हो
When we say the prayers of consecration, the host changes into the body of Christ. Because Jesuची पूर्ण अंगासून जाता, तोच Jesu आमच्या काळजांत येता. Jesus said he will be there in the consecrated host. And this is possible for Jesus because nothing is impossible to God. Because of Jesus, I future काळजांत येता. आणि एकेक गोडे जेन्ना जेजूच निमण्या जेवणाक भोवलो घेतलो आनी आत्माचीच कूड करून ताका दिली. आनी आमी जाणा इश्ट सांगली पवित्र आत्मा कशे कशे येता आनी उपरांत जेजूच तांकां सांगता. आतां आनी एक क्वेश्चन आमकां जेजू ह्या बुरड्या सोल्याच्या रुपान आतांच कित्याक मेळटा आमकां? आमी जाणा जेन्ना आमकां भूक लागता तेन्ना आमी जेवता आनी जेवतूच आमकां कुडीक घोटाय जाता. समजा आमी जेवपूच नासली जाल्यार जेवण आतां मनीस उतरण पडटलो. म्हणटच आमची कुडीक आमी जेवण करता. आमचे आवय बापूय आमकां जेवण वाडून दिता कारण ताका बरयता कित्याक तुमी वाडूंक जाय म्हणून दिता. तेच भाशेन आमकां आत्मो आसा आनी ह्या आत्म्याक जेवण दिवन जेजू आपुणूच ह्या कुडीक रोखतात आमकां पोसता. Jesus nourishes us. He nourishes our souls. म्हणटच आमी आत्मीक वाटेन वाडटा. मोगाळ भुरग्यांक आमी तो लोकमीक वाटेन वाडूंक जेजूक घेवन आमी कितें करूंक जाय? ह्या फावटी आमी चुकता तेन्ना तुमी बरें उपचार करात आमचे. दूख धरल्या तरी बोगसोणें मागता. हेच भाशेन बोगसोणें मागूंक जाय. दूख धरून आतां आयज तुमी पयले फावटी तोंड्याक घेतल्या उपरांत मागीर कितें? एवरी डे यू कम और एवरी संडे यू कम फॉर मास. तेन्ना तोंड्याक घेवपाक कितें करूंक जाय तुमी? पयलें तुमी जेजूक आमंत्रण दिवंक जाय. यू शूड इनवायट जीसस इन युअर हार्ट. So every time when you come to receive communion here, you have to invite Jesus in your heart. After you receive, you go back to your place. You should thank the Lord for coming into your heart. So पहिले invite करो, समजावून घेतल्या उपरांत भेटोच जेजू thank you देवा सांगता. तिसरें मागीर to express your needs. Express your needs म्हळ्यार कोणसो कितें? तुमी जेजू घेतलो दिनवासलो मोगे म्हणा आवय बापाय पासून मागो, तुमच्या फ्रेंडा पासून मागो, भावा भयणा पासून मागो, टिचरी पासून मागो. एक्सप्रेस युअर नीड्स. दर फावटी तुमी कोंकण्या गेला तेन्ना आयज कामार जायना तुमचे कोंकण्या एकूच फावटी. जेजूक परत परत तुमी घेवंक जाय आनी घेता तेन्ना आमंत्रण दिलें. इनवायट जीसस, थँक जीसस एंड एक्सप्रेस युअर नीड्स. आनी तेन्ना उपरांत मागीर ही सोंपेपणां कितें करतात तुमी? जेजूक घेवन भायर येतात. Remember that Jesus is with you. You are carrying Jesus. You remember Mother Mary? When she was expecting Jesus, she went to visit Elizabeth. आपले मावशे कडेन भेट करून गेली आनी तेन्ना जेजूक घेवन गेली. तिच्या कुसव्यान जेजू आसा ताका घेवन गेली. तेच भाशेन तुमी ह्या कोंग्यांक घेवन विसरतात घरा वयतना तुमी जेजूक घेवन वता. म्हणटच जेजू तुमच्या सांगात आसा म्हणटच your behavior should be good. With your good behavior, even when honor comes to your parents, आवय बापाय तुमचें नांव घालता, तुमच्या टिचरीक तुमचें नांव घालता. तुमी बरी भुरगीं म्हणटा बिकॉज जीसस इज विथ यू. कॅरी दॅट जीसस टू अदर्स. बिहेव वेल एंड कॅरी दॅट जीसस टू अदर्स. ही थोडी सांगली आमी सांगली मनाक गोगड बाबा कितें विनंती करून भुरग्यांच्या आवय बापाय आयज भुरगीं पयले सोडून जेजू घेता. तुमकांय जबाबदारी आसा. कांय फावटी हो दीस 31 दोतोरशान कवर जातात अशें न्हय. आमी जाणा आमचो लग्न संस्कार जातच जायते दीस पर्यंत हांगांतली घोव बायलां सोयऱ्यागेर वता आनी विकून वता. खुशालकाय करता आपल्या लोकांची. कांय फावटी कुमियाचो दीस एका दिसा काबार जाता. क्रिस्मसाचो दीस एका दिसा काबार जाता. अशें जावंक नाका. ह्या भुरग्यांनी आयज कोंग्यां घातला जाल्यार
तांची उमेद फाल्यां परवां ह्या दिसांनी आसूंदी. दुसऱ्यांक सांगात भुरग्यांक पयले फावट प्रोग्राम घेतला. दुसऱ्यांचो जाणट्यांचो वडिलांचो आशिर्वाद घ्या. तांकां बेसावळ दिवं. Let them really this experience. फोटोवाचेर कॅमेराचेर आमकां उगडास जाताच. But let them really this experience each and every day during these days. Because ही जबाबदारी तेच भाशेन तांकां इतल्यानूच दवरून समजना. आवय बाबायची जबाबदारी पयली आपल्या भुरग्यांक दवरून शिकोवप. म्हणटच कॅटेकिस्टाचेरूच तुमची जबाबदारी सुटली ना. ती आपलो वावर करतलीच. तुमचो सहकार तांकां दिया. Let them know that my parents are accompanying me on this life journey. म्हज्या सांगाता आवय बापूय म्हज्या ओतणीक जिवितांतली आसा. हांव जाणा तुमी तुमच्या भुरग्यांक बरें जेवण दिवन वाडयतली, बरें शिकयतली. थोडे फावटी वी आर इंटलेक्चुअल जायंट्स बट स्पिरिच्युअली लॉस्ट. हाका लागून ओतणीक वाटेक तितलीच जबाबदारी घेयात जितली तुमी तांकां जेवणा खाणां शिकपाक दिता. हे भाशेन तुमची जबाबदारी आयज उरल्या. ती कुशळटाय आयज आमी भरपूर गांवठी न्हयच फकत आयज एका दिसा पूण सदांच भुरग्यांक ही कुशळटाय आनी दवरिल्ल्याक तुमकां जावं ती तुमचे आवय बापायन जिवीत एक एक्झॅम्पलरी लायफ फॉर दीस चिल्ड्रन. आनी तुमच्या भावाक लागून, तुमच्या मोगाक लागून, तुमच्या बरवशाक लागून ही भुरगीं तुमची जेजूक आपणायतली आनी जेजूक बरोबर करतली अशें सांगता. Seperti yang diulang-ulang. Saudara, seperti bagi आपल्या हातान केतली बांदी दिवन आपल्या ह्यो बासावळी पुरस्काराच्यो बासावळी करतली. ती बासावळी करतना आमची आमी स्वत मानता बाबाची चाली तांचे बरोबर सय जाता तुमच्या लागीं मागता व्हडल्यान आमी जाता. सैतानाक तुमी पाठ करतात आनी सगळ्या ताच्या कोणाक पाठ करतात आनी सगळ्या ताच्या बरोवण्याक पाठ करतात. पातकाची गुलामां तुमी जायना जावच्या खोटेपणाच्या कुसलावण्याक तुमी पाठ करतात. सैतानाक पातकाच्या बापाय तुमी पाठ करतात. सर्वोपकार देव बापा स्वर्गार पृथ्वीच्या रचणारा तुमी सत मानता. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आंतवान मारयेंतल्यान जल्मलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निधी दिलो. तो मेल्ल्यांतलो दोग्याक जिवंत जालो आनी बापाच्या कुसराक बसला. ह्या आमच्या सोम्यान तुमी सत मानतात. बापा आनी तातान उजळल्या आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्र आत्म्याक तुमी सत मानतात. कातोलीक पुलीस सुबेक भक्ताचो एकठांय पात्राचे पावसणे कुडीचे पुनर्जन्म आनी सासणाचे जिवीत तुमी सत मानतात. तर आमी आतांच उचालो आमचो बाबा
देव आमचो मोगाल दाता ताका आमचो स्तोत्र जेजून भुरग्यांक आपल्या देगेक धरून जायत्या जाणांक बरी शिकोवण दिली तातूंत चलोवंक पडटा हे वेळार आमची बरी मागणी आनी त्याच देवा मुखार आमच्या पवित्र सोबेचेर उडाली आपले पोचेचो बावाट वाडून आनी कोट करून खूब वागता जायते फावटी ह्या वावरांत तांकां खूब आडखळी येतात ह्या आडखळीक तांणी काळजीदारपणान पुरो करून तांकां बापाचें बोल मागुया आपल्याच्या हातांनी वेटलोली वाट घेवन भुरग्यांनी आपल्या बाप्तिस्माच्यो बसवण्यो केल्यात ह्या बसवण्या प्रमाणे आपले जिवी उजवाडीक कोतोली म्हूण दाखोवन ही भुरगीं ते पेटलेले वाती वरवीं आपले हात उडोवन एक एकल्याचे आंबे बापाक वाडटात
धोरदान उदार मनान केल्लें दान देव मोगान स्विकारता. आमच्या भुरग्यांनी हाडलेलीं दानां आनी आमी एकठांयलेली फूल नापाकली आमी घेवन आयल्या. ह्या दाना वरवीं आयचो समारोप बरे भाशेन जावन आनी आमचे फिरगोंचेर दोतोनीचो वाव अदीक बरे भाशेन चलोवन सगल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागून हें दौरदान बापाक उबारुया. उंडो आनी सोरो गोवाच्या सोबार कोणयाचो एकूच उंडो तयार जाता. तेच पोरी ह्या मिसान वांटो घेतलेली भुरगीं तांचो आवय बापूय आनी आमी सगळीं एकूच फामील कशी आमच्या भुरग्यांक बापाक भेटोवया. तशेंच जायत्यो दाखोवप पिलून सोरो तयार जाता तर आमच्या गांवांत रावतल्यांचे कोश भूक पिडा सोंसतेल्यांक ह्या खुणा वरवीं बापाक भेटोवया. C24, page 38, C24. जेजूच्या आमच्या बाबा तुझ्या पुताची आज्ञा पाळून येवून एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो गुणा तो आमचो उलो आनी दातांचो सोरो आनी तुका मागून दिलो. जशें जायत्या कोणयांचो एक उलो आनी जायत्या दातांचो एकूच सोरो आमी करून घेता तशें तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतल्या. समेस्त आम्हा समेस्तांचो शांती आनी मोगान सपून एकवट जायचो क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्व तुमचे सोबे आसूं. संसार सोडून सोडूनेचो फोड आमकां मेळच्या जेजून आमकां आपल्या कश्ट भावनाचो उगडास करून दवरलो. आपल्या दोन दुखां बरोबर निमाण्या
जेजून लोक आसलेल्या मेळ्यान तुका आपणाची स्मिरवणी केली अशें तो जावन तुका मागता तसली सपूर्ण वाखाणणेची बोली ह्या व्हडल्या संस्कारान तुजे कुळजेक पोसताय आनी तिका पवित्र करताय हे तरेन एकेच पृथ्वीच्या सगळ्या मनशांक एकाच बाबार्थान उजवाडायताय आनी एकूच प्रिती मोगान एकठांयताय देखून आमी तुजे कृपेची गोडसाण साकून पुनर्जन्म जेजू सारकी जावच्या ह्या विचित्र जेवणात वांटो घेवंक आमी सोदता आनी आतां सतीच्या विकास खाली पृथ्वेर निरंतरी तुजी वागणूक करता Teți poliție mântă că să recasă, că nu am de pasă, iar le-aș lăsa de mine în mână. Tu vii să ne spie în încheierea. Imoșă în ce caz. Novi ani s-a slică că vă lășerea. Patru ce în loc și la căcea, tu ce păsor, ani să mergi tu ce păsor de bărbatul. Imoșă cu grasa de
आमकां मारये देवाच्या माये सांगून मागीर लोक तुका आनी सोडखाली तुका मागून त्या सगळ्या भक्तांक साश्टांच्या सुखान आमकां मागता तांच्या समाजात तुजी महिमा जावन तुका फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या भक्तांक Deus Jesus morri, Deus Jesus sanata, Deus Jesus dai, o mitrato e cioè polare, sol vida baba, sarvadani noi motutra, sasna cha sasna. Jesus आमच्या बाबा आपले शिकवण देवाने मोरी आम्ही देवाला आता समोर आमचं कसं जावं आणि आमकां गरज ते दिवचे म्हणून जेजूच आमच्या शिकयला हे मागणे सगळी बरोबर करता भुरग्यां लागीं आमकां आतां तुमचे करून हे मागणे करूया आमच्या बाबा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझें राज्य सदां येवं, तुझी खोशी सदां सदां अशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो पिडायचे सांगताली आनी आमचे झुजलेल्या मनशां तशी आमची पातळ खोस आनी आमकां आनी करून दिनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. स्वर्गस्वरासून वायटांतले परिवार ताचे जिवितांत सोवस्काय सुनीच्या सुखान आमच्या सर्वोपऱ्या जेजू क्रिस्ताचे येण्यार आमी बरोबरशें देखना पूण आमकां तुजी वार्ता करपी स्वर्ग पाताळांतले सगळे स्वर्ग पाताळांतली वाटा कित्याक सगळी मोरी आनी महिमा तुजी सदांच्या सदां. सुनी जेजू क्रिस्ताचे तुज्या दर्शना मुळे तुमकां शांती दिवता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या प्रार्थनेचेर न्हय पूण तुज्या पवित्रतेच्या भावार्थाचेर दिश्ट केला आनी तुजे कशें प्रमाणे तुका शांती दी आनी सगळे पोटांत सभाव सजी एका दिनाचो चलयता सासणाच्या सासना सुन्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक भोगान शांती. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटाची शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुवात.
मोगला जेजू आयज पयलीच फावट तूं आमच्या काळजांत आयलें देखून आमी चड खुशाल. ह्या तुज्या अश्ना खातीर हांव तुका दिवपास करतां. जेजू तुमच्या ज्ञानान आमचे जीव परजळीत आनी उजवाड हें तुमचें बरेपणां आसत तुका आदार दिता. जेजू आमच्या आवय बापाय पासून तुका आदार ताचे सदांच तुका सुवात कर. जेजू आमच्या देवस्थानापासून तुका आदार आमकां तुजें कुटुंब. जेजू तुज्या नांवान तुवें आमकां बरे जायते फावो केल्या. आमचे पापीगारां पासून ताच्या जिविताच्या निर्णया खातीर तुका आमचे दिवस. मोगला जेजू दोन दीस आनी दोन गोळी तूं आमकां राखता आनी सांबाळटा. तूं आमकां पोसता देखून तूं आमचें दिवस. जेजू तूं आमचो मोग करताय आनी तुवें आमकां देवाची भुरगीं केली म्हूण आमी तुका वाखाणटा. जेजू आयज आमचे पावसार मागणे करून जायतीं जाणां आयल्यां. तांच्या पावसार आमी तुका आदार दिता. जेजू जायतीं आमची सोय केली. दीस निद्रा आमचे पावसार मागून आयल्या तेंचे पावसार आमी तुका. भुरग्यांनो, केदे व्हडले बाब तुमचे. ह्या मिसाल देव आमचो सोदीचो बाब तुमचे लागीं उलयला. जिवो जेजू ह्या पवित्र उंड्या सोऱ्या वरवीं तुमच्या ओट्रासणाच्या काळजांत आयला. ह्या दोनूय रुपांनी तुमच्या जिवितांत जेजून प्रवेश केला आनी तुमकां पवित्र सोबेक अदीक भितर काडल्या. ह्या
करूया. बाबा, सस्तान तुझ्या देवीक सुखान वांटून येवन तूं आमकां आपयलाय. तो दीस पावसो मूळ पासून तुझ्या भुरग्यांक ही वेदी मोकळी एकठांय करून त्याच पुत्रा मोठ्या सुखाची सुफोलपणां जेजूची ओवळीक कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळजान ह्या लोकांच्या शहरांत वांटून घेतिल्ल्या आमा समस्या तुवें बासायल्या सासणीक आनंदाच्या जेवणाक पावय. क्रिस्ता आमच्या सोबीत सर्वेस्वर तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सौर वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद करता. वचूया क्रिस्ताचे शांती आनी मोगान उद्धार करता. देवाचे गौरव कर.